तो जर ज्या गोष्टी खातीर हांवें आरोप केले ते आरोप जर चौकशी बगर जर घडटात म्हणजे तुम्ही म्हणतात हे स्टेटमेंट इन्व्हेस्टिगेट जावपाक जाय आशिल्लें. ऑफकोर्स जावपाक जाय आशिल्लें. स्टेटमेंट केलें म्हणून कारवाई जावपाक जायनाशिल्ली. ऑफकोर्स तुम्ही मागीर म्हाका जर खरेंच जर ते फटींग जर आहा विदाउट एनी कन्सल्टेशन इवन हीज ऑर ओन ऑफिसर्स ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी स्टेटमेंट करप म्हणजेच हे काळली जीब लायली तळ्याक हे जालें ना. म्हणजेच शिस्तभंगाची कारवाई कोणाचेर करपाक जाय. ज्या लोकांनी हो स्टेटमेंट केलो ज्या लोकांनी चिगळपाचो प्रयत्न केलो आणि हांव एक गोष्ट तुम्ही म्हणतात भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षाचेर शिस्तभंगाची कारवाई जावपाक जाय. आता म्हजेर जर जाता कायदो सगळ्यांक सारको न्ही रे. हांवूय पक्षाचो कार्यकर्तो हांव आमदार आसा आनी त्या वेळाचेर हांव मंत्री आशिल्लो. जेन्ना शिस्तभंग जर आपूण स्वता जर करता दुसरो कोण शिस्तभंगाची भाशा दुसऱ्याक सोबना. ते पयलो आपल्याक स्वता शिस्त घालपाची गरज आसा. हे हांव परत एकदां उल्लेख करतलो. रमेश तवडकर इज नॉट एट ऑल अलायन्ड विथ दीस बिरसा मुंडा रेड्डी. इज इज अ ट्रायबल मिनिस्टर बट ही वॉज लिडिंग इट. आय वॉज पर्सनली देअर म्हणून विचारता. पर्सनली लिडिंग हांवूय आशिल्लो त्या रेलीक लक्षांत धर. कारण तो आपल्या भुजाचेर घेतले म्हणटा पळय न्ही तितून हांवूय आहा. प्रत्येक आमदार जे ताका जॉईन जाले पण म्हाका दिसता प्रत्येक मिनिस्टर आहा. ट्रायबल भवन जे पक्षातलेच काय मनीस म्हणतात की ट्रायबल भवनाची जमीन आज कोर्टाक आसा न्यायाची हे आसा हे गोविंद बाब गावडेक खबर आसा तरी आसतना ताणें त्या पक्षाच्या मनशाक म्हज्या मुखार हाडून बस. प्रमोद बाब हांवें हेजे पयलीं सांगिल्लें आसा की उटांतल्यान कोण गेलो तेजी आमकां कांय पर्व ना. उटां खंयच बंद जावपाना. उटां खंयच्या एका राजकीय पक्षाक त्या दावण्याक बांदिल्ली संस्थांनी उटा ही एक चळवळ जावन आसा. कलाकार म्हणून तुमकां ती तळमळ ती म्हाका खबर आहा. बट माय प्रॉब्लेम वॉज वीच आनी म्हाका दिसता गोंयची जनतेक हे आज कित्याक हांव विचारता गोंयची जनतेचे वतीन की बिकॉज यू हॅव अ बॅकग्राऊंड तुम्ही कलाकार तुमचे कले कडेन ना. खूप वर्सांनी आमकां कलाकार असो आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर मेळिल्लो. जेन्ना कला अकादमीचे त्रुटी लोक दाखोवन दिवपाक लागले आणि तुम्ही जेन्ना सामकी सरकाराची डिफेन्स करपाक लागल ताचेर तेन्ना सगळ्याक वायट दिसलें. ना बरोबर मान्य म्हाका. पण एज अ पार्ट एज अ सादी गोष्ट एज अ सरकाराक हांव विकून दिवपाक शकना. बरोबर न्ही. पूण म्हजी तितलीच जबाबदारी ते जे कितें तुम्ही म्हणटात यू आर ऑन रायटिंग ऑन रिकॉर्ड सेइंग दॅट थिंग्स आर नॉट प्रॉपर. येस